टोटल ॲडमिनिस्ट्रेशन कित्याक कॉलेक्ट जाला तर हांगासर ॲडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणून चीफ मिनिस्टरूच कार्यरत ना. दे आर फायटींग ऑन लिडरशीप. एका मनशा खातीरूच आमी आसल्यारूच आमी तुमच्या बरोबर रावतले अशे तरेचे म्हणजे अलोकशाही कंडिशनां घालून ही लोकशाही चलयली वता. आनी ताका लागून दीस इज टोटली अनहोली हें जें कितें अलायन्स तांचें चल्लां न्ही, दीस इज अनहोली अलायन्स आसा. आनी ताका हें सरकार आसा न्ही, हें सरकार गोंयच्या हिताच्या विरुद्ध आसा. फक्त सत्तेन टिकपा खातीर उरिल्लें सरकार हें. सत्तेन टिकपा खातीर सरकार लोकशाही निवडून दिनात, तर वेवस्थीत नियोजन करपा खातीर सरकारी पयशे सगळे सरकाराचे संबंध जनतेचे सगळे प्रश्नांचे नियोजन आनी ॲडमिनिस्ट्रेशन हे ॲडमिनिस्ट्रेशन चलपा खातीर येदी व्हडली ही आमची लोकशाही आसा. ते लोकशाहीची ही थट्टा चल्लेली आसा. प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा ही थट्टा चल्ली आसा ती. पूण आत्तां कोणूच कांय करूं शकना, कित्याक लोकांच्या हातीन शस्त्र जें आसा तें म्हणजे निवडणुका. आनी येता त्या निवडणुकांक लोक आपले शस्त्र दाखयतले, कित्याक लोकांक कळून चुकलां हें फक्त सत्ते खातीर आनी सत्ते भोंवती जें कितें आसा तांकां मेळटा फायदो ताज्या खातीर कशें तरी करून ते एकठांय राविल्ले आसा. दीस इज अ व्हेरी व्हेरी शेमफूल अँड डिसग्रेसींग म्हणजे लोकशाही कलंक लावपी अशा प्रकार गोव्यान चलिल्लो आसा. ताचो आमी निशेध करतात. गोवा सुरक्षा युवा मंचाची ह्या वेळार बसका जाली. रोजगार, ड्रग्स, कसिनोचे इशू हे खेप चर्चेक आयले. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे गोंयान अनेक युवाचे प्रश्न आसात. ह्या युवा प्रश्नांक फुडें वचून आमकां टॅकल करपाचें आसा आनी त्याचो एकूण ज्ञान जें आसा, जे अनेक प्रश्न जे आसा त्या प्रश्नाचो एकूण अभ्यास करून त्या अभ्यासा संदर्भान हांगासरले प्रत्येक युवा प्रमुख जे आसा ह्या युवा प्रमुखांक ते लक्षान हाडून दिवप आनी तांकां त्या आपापल्या मतदारसंघान वचून ते प्रश्न जे आसात ते घेवपाचे आसा अशा प्रकारचे एक विशय जे आसा हे आयज आमी हांगा बैठकीन मांडलेले आसात. रोजगारचो प्रश्न आसा गोंयांतलो. दुसरो प्रश्न आसा ते ड्रग्सचो प्रश्न आसा. मागीर कॅसिनोचो प्रश्न आसा. मायनिंगचे प्रश्न आसा. अशे अनेक प्रश्न आसात. पण ते प्रश्न जे आसा ते आयचे सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार जे आसा त्या सरकार कडेन सुटना अशें दिसता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.